गोंय सरकारान भांगराळें गोंय करपाचें थारायलां. त्या प्रमाण गोंयांत सत्तेचेर आशिल्लें भाजप सरकार प्रयत्न करता. हें करतना गोंयांतल्यान रस्त्याचें रुंदीकरण करपाचें काम लोकसभा वेंचणुके पयलीं नेटान चलतालें. आतां मात तें सुशेगाद चालू आसा. गोंयांतल्यान वचपी महामार्गाचें कॉन्क्रिटीकरण करपा खातीर आशिल्ले रस्ते खोडून घातल्यात. ताचो त्रास महामार्गान येरादारी करपी तशेंच थळाव्या लोकांक सोंसचो पडटा. सरकाराच्या प्रत्येक कामान लोक विरोध करता अशें गोंयचे मुखेलमंत्री सावंत म्हणटा. मात लोक कित्याक विरोध करता हें समजून घेवपाची गरज आसा. ह्या मार्गाचें रुंदीकरण करतना लोकांनी विरोध करूंक नाशिल्ल्यान सरकारान तांच्या सुरक्षेच्या नदरेन येरादारी करपा खातीर पर्यायी वेवस्था सारकी करपाक जाय आशिल्ली. ती सारकी केल्ली ना. सरकाराच्या रस्तो करपी भौशीक बांदकाम खात्यान आशिल्ल्या अभियंत्यांक फोंडकुलां पडोवन पिड्ड्यार जाल्ल्या ह्या रस्त्याचें तशेंच लोकांक जावपी त्रासा बद्दल कितेंच पडिल्लें ना. तांणी हो रस्तो करतना रितसर अभ्यास करून त्या प्रमाण रस्तो करपाची गरज आशिल्ली. पेडण्याचो आमदार सरकारान उपमुख्यमंत्री आसा, मात तोय लोकांच्या ह्या समस्ये कडेन नजर घालना. लोकप्रतिनिधी म्हूण तरी तांणी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांक ही फोंडकुलां पुरोवपाचो आदेश दिवपाक जाय आशिल्लो. जायते फावट हांगा अपघात घडल्यात. गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हूण प्रमोद सावंतान ताबो घेतिल्लो तेन्ना तांणी गोंयभरांतल्या रस्त्यांची पळोवणी केल्ली. तशीच पळोवणी आतां ताणें करून लोकांक त्रास जाता काय ना हें पळोवचें अशी मागणी लोक करतात. हो सगळ्यान गोंयांत पिड्ड्यार जाल्लो रस्तो आसा. हांगासर सर्वीस रोड दवरला, तेका डायरेक्शन कांयच ना. लोक खंयच्यानय वचोन त्या खड्ड्यांनी पडून व्हडले एक्सिडंट जाता. जो पेडण्याचो आमचो आमदार आसा आनी तो आतां सद्याक गोंया सरकारान उपमुख्यमंत्री आसा, बाबू आजगांवकर, हो स्वता आपूण नोकर आनी सेवक हो पेडणेकरांचो म्हणटा. पण म्हाका दिसना तेणी पेडणेकरांची कसली सेवा केला म्हणून. तेणी सेवा केल्या फक्त आपल्या फॅमिलीची. आणि जेन्ना हो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना पेडण्यातल्या लोकांचे खूब अपेक्षा वाडलेल्यो की हो कितें तरी पेडण्या खातीर करतलो. पण हो मनीस आयज हो कॉन्ट्रॅक्टराक कितें विचारिना, इंजिनियराक कितें विचारिना. कित्याक तर ह्या मंत्री आमदाराचे ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हात ओले केलेले आसा असो आमकां संशय आसा. आयज पेडण्यातले लोक आयज खड्ड्यांनी पडून मरता, तेचे फ्रॅक्चर जाता. हेका कारणीभूत आज आमचो हो आमदार आसा. कित्याक तो आयज हायफाय गाडयेन भोंवता, ताका बारीक लोकांचे कांयच पडलेलें ना. त्यांनी पेडण्यान येवन खड्डे पळोवपाचे. आणि जी आता 1 महिन्याच्या आज जी गणेश चतुर्थी येवपाची आसा त्या संदर्भान जे खड्डे आणि मोठे भयानक जातले, लोकांक एक मुश्कील तिचे वातावरण पेडण्यान आसा. तेणे आयज जर हांगासर जर खड्डे पुरोवंक ना जाल्यार खुबशे एक्सिडंट फुडल्या फ्युचरान जावपाची शक्यता आसा. ज्या आमदारान आयज ह्या खड्ड्यांचेर लक्ष घालचो आणि हे पेडणेकरांचो नोकरसेवक म्हणपी आयज पेडणेकरांच जर खड्ड्यान पडून मरता जाल्यार स्वता आमदारान त्या खड्ड्यान पडून आपलो जीव दिवचो, ही काँग्रेसची मागणी आसा. श्याम गावंडी. मी प्रॉपर धंद्यासाठी माझ्या धंद्यानिमित्त कणकवलीला असतो, पण माझं घर इथं देवचोला, पेडण्यात फक्त 8 किलो. एकंदरीत तुम्हाला काय वाटतं या रस्त्याच्या संदर्भात? मी कणकवलीतून आलोय आता. पत्रादेवी ते पेडण्यापर्यंत मृत्यूचं सापळा असाच रस्ता झालेला आहे. एवढे खड्डे आहेत. माझ्यासारख्या आजारी माणसाला इथं येणं म्हणजे महापुण्य करण्यासारखं आहे, महापाप करण्यासारखं आहे. त्याच्यामुळे ह्या रस्त्याची डागडुजी जो कॉन्ट्रॅक्टर करतोय त्यानं ह्याच्यात जास्तीत जास्त लक्ष घालावं. परत इथल्या आमदारांनी ह्याच्यात लक्ष देऊन थोडंसं त्यांना पुश करावं अशी मी त्यांना विनंती करेन. तसंच ह्या लोकांनी थोडा आवाज उठवून ह्या रस्त्याबद्दल जे काय चाललंय, जो रस्ता चाललाय आता, जे काम चाललंय रस्त्याचं, त्याबद्दल आवाज उठवा असं मी या सगळ्या लोकांना विनंती करतो. आणि गोव्यावर आमचं फार प्रेम आहे. गोवा आम्हाला फार आवडतो. प्रत्येक वर्षी आम्ही येतो. 2 ऑगस्टला माझा वाढदिवस असतो. आम्ही सगळी नवरा बायको आम्ही सगळी येतो. पण चालू वर्षी एवढं रस्त्याची सगळी दुर्दशा बघून आम्हाला एवढं वाईट वाटलं. सरळ गाडी मारता येत नाही, काय नाही. आणि चुकून जरी खड्ड्यात एखादं चाक गेलं तर दुसऱ्याच्या अंगावर पाणी उडतं. 2 वेळा भांडणाचे सुद्धा प्रसंग आले. आणि आमची इच्छा नसताना सुद्धा लोकांना फार त्रास होतो या खड्ड्याचा. आणि आम्हाला पण फार त्रास झाला. साधारण 1.5 तासाचा जो रस्ता आहे तो आम्हाला 3-3, 3.5 तास लागले. त्याच्यामुळं चांगले रस्ते व्हावेत, चांगले सगळ्या सुविधा सगळ्या गोवा शासनानं द्यावेत, एवढीच आमची अपेक्षा आहे कोल्हापूरकरांची.